मडगांव रवींद्र भवन पयलेच फावट मडगांवात मांडो फेस्टिवल घडोवन हाडटा आनी हे फेस्टिवल शेनवारा 19 मेयाक सांजेच्या 6:30 वरांचेर मडगांव रवींद्र भवनाच्या मेन ऑडिटोरियमात जातले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. आर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट. रवींद्र भवन पयली खेपेक मडगांवा भितर मांडो फेस्टिवल घडोवन हाडटा. साउथ गोवा भितर असो मांडो फेस्टिवल एक प्रायवेटली ऑर्गनायज जातालो, पण गेली 2 वर्सां हो जावना. आनीक मांडो ह्या कला प्रकाराक संपूर्ण गोंया भितर आनी खास करून साश्टी भितर एक खासा आकर्षण आसा. ताजे खातीर तो पळोवपाक तोखेवपी आशेवपी असो नागरीक लोक आसात आनी ताका लागूनच लोकांची ही गरज लक्षांत घेवन आमी रवींद्र भवनान निर्णय घेतलो की हो फेस्टिवल करपाचो. इनफॅक्ट सुटी आशिल्ल्यान आमी अशें बी मागतात की पालकांनी आपल्या भुरग्यांकय बी हाडचें, कित्याक हो ट्रेडिशन गोंयचो जो आसा मांड्याचो ट्रेडिशन मातसो कमी जायत आसा आनी ताका परतून एकदां उबारी दिवपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून तांणी आपल्या भुरग्यांकय बी ह्या फेस्टिवला खातीर घेवन येवचो अशी खासा विनंती आमी रवींद्र भवनाच्या वतीन करतात. हो फेस्टिवल 19 तारखेक सांजच्या 6:30 वरांचेर रवींद्र भवनाच्या मेन ऑडिटोरियमा भितर जातलो. Mando is a beautiful song dance performance. The theme of the Mando is usually one of the sweet passion melody which is slow and deliberate in movement and well expressed through the words and grateful movements of dance. Mandos have been an integral part of Goa's culture. This year the speciality of the Mando will be we have original, traditional and polyphonic Mandos. The polyphonic Mando will be done by Father Peter Gardner of Pillar Music Academy. First is Goinchi Naketra in traditional form. Second we have Uttarkar आणि तिसरे आसा होल्डिंग ग्रुप. Fourth is Goinchi Kirna. Fifth is Pillar Music Academy. Sixth is Hormonichi Fula. Seventh Golnichi Mogri.